नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कार्यकाळ सोंपूनय गोंय राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ आसा कार्यरत. संचालक मंडळा आड मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात याचिका. जुवारी न्हंयत रोरो फेरीची ट्रायल सुरू. न्हंय कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर सरकाराचो फुडाकार बेगीनूच येतली गोंयकारांच्या सेवेत. मांद्रे पंचायत वाठारांतल्या आस्कावाड्यावयल्या काजू बागायतीक लागलो उजो. 20 लाखांचे लुकसाण. उजो लागपाचें कारण मात अस्पश्ट. शिरवय कनालात एकले बुडले जाल्यार बागा दर्यांत बुडून आनीक एकल्याक मरण. पुलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामो. फुडलो तपास सुरू. केप्यां ज्वेलरी दुकानात चोरी केल्ल्या प्रकरणात केपे पुलिशेन 3 बायलां मदल्या एके बायलेक केली अटक. 2 म्हयन्या फाटीं जाल्ली चोरी. उरिल्ल्या 2 बायलांचो सोद सुरू. आनी सांग्यार वालकिनी वाठारांत रावपी रमेश तुकाराम नायक ह्या जाण्टेल्याचेर आयल्या वायट परिस्थितीत. जाण्टेल्याक कोणाचोच ना आधार. स्पेशल रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ कार्यकाळ सोंपूनय बेकायदेशीरपणान कार्यरत आसा. ह्या संचालक मंडळा आड सहकार अर्बन क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीचो चेअरमॅन उदय प्रभून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हे याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. ह्या वेळार उच्च न्यायालयान सरकाराक धारेर धरले. तशेंच बँकेर प्रशासकीय नेमणूक केन्ना करतले, तशेंच वेंचणूक प्रक्रिया केन्ना घेतले काय म्हणून खंडपीठान सरकाराक प्रस्न विचारल्यात. तशेंच 8 मे मेरेन ह्या प्रस्नांची जाप दिवपाचो निर्देश खंडपीठान सरकाराक दिला. Today there was a petition filed by this against the Goa State Cooperative Bank. What is that petition and what is the order in it? Yes, so today my client Mr. Uday Prabhu on behalf of his society had filed a writ petition before this honorable court in respect of elections to the Goa Cooperative Bank. The prayers made in the petition was in respect of how the board of directors are continuing in their office after expiry of their term, and can they continue to hold their office after expiry of their term. And secondly, what has been the role of registrar of cooperative societies as far as holding of election is concerned, and permitting that board whose term has expired way back in August 2024, allowing that board to continue. So this was the premise on the basis of which we had filed the petition. It is our case that in terms of provisions of the Goa Cooperative Societies Act, a society where there is a government shareholding, the registrar of cooperative society has to conduct and complete the process of election and appoint a new board before the expiry of the term. And if they fail to conduct the election and appoint the new board, then mandatorily they have to appoint an administrator supersede the society, which has not happened in the present case. The elections for the Goa State Cooperative Society was due way back in August 2024. Registrar of Cooperative Societies ought to have exercised their jurisdiction, appointed a new board before August 2024, which the Registrar of Cooperative Society has failed. And further, the registrar has illegally permitted that board of directors to continue even after expiry of their term. And we have brought to the notice of this honorable High Court that board, which is illegally continuing in their office, in fact is taking decision which has substantial financial implications, and therefore immediate intervention is required from this honorable court. Now this honorable court was pleased to hear us. They have directed the state government to positively consider these issues and make a statement on 8th of this month. And now the matter is posted on 8th of May 2025 for their statement as to how they allowed the board of directors to continue, and secondly within what time they will appoint an administrator and supersede the board. Now the matter will come up on 8th of May for further hearing and adjudication.
जुवारी न्हंयत रोरो फेरयेचे ट्रायलीक सुरवात जाल्या. न्हंय येरादारी खात्यान 2 रोरो फेरी खाजगी कंपनी कडल्यान बांदून घेतल्यात. ताचीच सद्याक चाचणी सुरू आसा. बेगीनूच ह्यो फेरी बोटी गोंयकारांच्या सेवेत हजर जातल्यो. जुवारी न्हंयत रोरो फेरयेच्या ट्रायलीक सुरवात जाल्या. न्हंय येरादारी खात्यान एका खाजगी कंपनी कडल्यान अशे तरेच्यो 2 फेरीबोटी बांदून घेतल्यात. ह्या दोनूय फेरीबोटींची सद्याक चाचणी सुरू आसा. फुडल्या कांय दिसांनी ह्यो फेरीबोटी गोंयकारांच्या सेवेत दाखल जातल्यो. उदका मार्गावेली येरादारी वाडोवपा खातीर तशेंच रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर न्हंय येरादारी खात्यान ह्यो फेरीबोटी सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांद्रे पंचायत वाठारांतल्या आस्का वाड्यावयल्या दोंगराक उजो लागून काजू बागायती तशेंच हेर शेती नश्ट जाली. अकस्मात लागिल्ल्या ह्या उज्यान सुमार 20 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. नेमको उजो कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना. घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळाव्यांनी आपले परीन उजो आटपांत हाडपाचो यत्न केलो. हांव मागता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तशेंच फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर यांच्यानी एक मुद्दम येवन पाहणी करची आणि हे जो उजो घालप हो कित्याक लागून परतून घडटा, हेच्या फाटल्यान कितें हेतू आसा हे म्हाका दिसता सोदपाची गरज आसा. आमी तुमी पळयता आसतले की ह्या डोंगर भागाचेर जायते जे नॉन गोवन हेंच्यांनी जागे घेतलेले आसा. आयज आमी खुलेआम सांगू शकता, कारण कित्याक हे जे डोंगराचेर जागो घेतला, हे काजू जे डोंगर घेतलेले आहात काही जे बिल्डर लॉबीनी, सो हे तांकां म्हाका दिसता हे काजू हे जोळोन तांकां नश्ट करपाचे हेंचो हेतू आसा. सो हेचेर म्हाका दिसता सिरियसनेस घेवचो आमच्या गोंय राज्याच्या फॉरेस्ट मिनिस्टराक आणि जे जावन आहा टिसपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर यांच्यानी मुद्दम हेची पाहणी करची आणि हे कित्याक लागून ह्या डोंगर भागाचेर उजो लागता. सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आयज शेतकऱ्यांक कितलो तरी हानी जाल्लेली आसा आणि ऐन वेळीचेर जेन्ना हे काजू जे भाट आसा आणि लोकांचे काजू आसा, जी उत्पन्न आसा ती वर्सान हांगा अशेंच उजो घालून ते पिड्यार करतात. सो हेचेर कळकळीची मागणी करता. शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी न्याय दिवचो. मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन. शिरवय केपेच्या कनालात बुडून 8-9 वर्साच्या चलयेक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. ही घडणूक सुमार 6 ते 6.5 वरांचेर घडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत धाडली. फुडलो तपास सुरू आसा. शिरवय केपेच्या कनालात बुडून 8-9 वर्साच्या चलयेक मरण आयले. ही घडणूक आयतारा 6 ते 6.5 वरांचेर घडली. हे चली शिरवय आपल्या फॅमिलीच्या लग्नाक आयिल्ले तेन्ना ताणें आपल्या आवयक कनालाचेर वचुया म्हूण सांगलें. मात ताची आवय लग्नाच्या बोवाळांत विसरून गेली. कांय वरां उपरांत लग्ना खातीर तयार जावपाक गेल्ली तेन्ना तिका आपल्या चलयेची याद आयली. उपरांत त्या चलयेचो सोद घेवपाक सुरवात केलो तेन्ना ते चली कनालात बुडिल्ले दिश्टी पडले. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक कळीत केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत धाडली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काय झालं हांगा ते फंक्शन आसलें मरे काल भावाले आनी ते भाव मिवणील चेडूं ते आवयक आपयताले खंय की आपण 500 पांय धुया म्हणून सप्तांग. ते खंय आवय गेला म्हणटकीर ते केन्ना गेले ते आमकां कांयच खबर ना. 6:30 म्हणल्यार ते हांगा आसा. कितें हांगा आसा म्हणटकीर आमी फंक्शनां आसा न्हू, कोणाक कांय खबर ना. ते केन्ना गेले केन्ना पडले ते आमकां कांयच खबर ना. मागीर ते न्हेसपाक लागून तेगे आवय सोदता तेका. कितल्या सुमार म्हणल्यार 7:30 7 सुमार ते सोदता. आनी तेच्या पयलीं तेंचें कांयच सांगू ना. म्हणल्यार मागीर सगळें सोदता म्हणल्यार कोणा मेळना. मागीर आवय सांगपाक लागली की अशें आपूण उदकां वयता हेजे म्हण ती सांगूंक लागली. तेन्ना मागीर आमकां डावट जालो म्हणटकीर आमकां कळटें कॅनला गेले आसतले आनी 4-5 भुरगे वाड्या वयले ते सोदपाक गेले. आमी सोदपाक गेले आनी सगळें सोदली तांकां. मागीर ते मुखार 2 किलोमिटर हय दर 1 किलोमिटर ते मेळ्ळे. स्कुला कडेन आयला किलोमीटर न्हू हे बांद ना 20 मीटर दर 20 मीटर आनी ते मागीर तांकां उबारून हाडलें तेंच्यान हांगा हाडलें म्हणटकीर मागीर ती मागीर हेल्था वयली दिसता. मागीर ते खंय वयले ते आमकां खबर ना. आमगे फंक्शना आसलेलें आनी ती दुसरी कोण न्हू म्हागे भावाले मिवणी चेडूं ते. तुम्ही पळयतात हांव आसा जे पाडानो म्हणटा ते केपे एरियाक आनी काल परत एक फावटी इन्सिडंट जालो. ल्हान एक 8 ते 9 वर्साची चेडूं भुरगेचे हे व्हडले कॅनल आसा थंय खंय तरी बुडले आनी ही गोश्ट काल सांजची 6:30
स ते 6:30 दरम्यान जाली. जे भुरगे आशिल्ले ते आपल्या सोयऱ्यांगेर आवय आनी तेजी दोग जाण भुरगीं ती सोयऱ्यांगेर तेंगे शादी आशिल्ली थंय येयल्ले आनी खंय तरी ते सांजचे अरावंड 6:30 सुमार तेणें आवयक सांगलें की आमी कॅनलार आपल्या पांय धुवपाक जाय. एक गोश्टी लागून ते हांगा येयल्ले पूण तेजी आवय तेजे बरोबर वचूना आनी ते एकटे गेले. मागीर तेजे नंतर जो लग्नाचो बोवाळ आसलेलो ते दरम्यान तेगे आवयक ते लक्षाना. अरावंड 7:30 जेन्ना ते न्हेसपाक खंय तरी ते चेडवाची याद येयली तेन्ना याद येयल्या ते मेळोना. मागीर तेजो शोध चालू केलो पूण शोधल्यार खंय मेळना. मागीर गांवच्या लोकांनी तेजो शोध घेवपाक सुरू केलो. जे हो व्हडलो कॅनल आसा आनी व्हडलो कॅनल जो पोपजन स्कुला कडेन तेजर भायर सरता. म्हणटकीर रातचो वेळ अरावंड 8-9 सुमार ही घटना जेन्ना 2 वरां सुमार ताका सोदले. तेजे नंतर 9:30 सुमार ताका एक कडेन उदकांत ते सापडले आनी मृत अवस्थेंत सापडले. तेजे नंतर केपें पुलिसांनी येवन पंचनामा केलो राती आनी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडली. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. कळंगूट भागात दर्यादेगेर खेळटाना उत्तर प्रदेशातल्या 6 वर्साच्या चलयेक उदकांत बुडून मरण आयलें. जीवरक्षकांनी वाटोवपाचो यत्न केलो मात अपेशी थारले. पळयात पुराय बातमी. कळंगूट भागात दर्यावेळ उत्तर प्रदेशातले 6 वर्साचे चली उदकान खेळटाले. ताच्या वांगडा ताचो व्हडलो भाव आशिल्लो. मात व्हडल्या भावाचें लक्ष चुकून चली उदकाच्या प्रवाहान केन्ना व्हांवून गेली हेंच कळूंक ना. धाकटी भयण दिश्टी पडना म्हूण भाव सोदपाक लागलो. थोड्या वेळा उपरांत ते चली जीव रक्षकांक दर्यांत बुसकळटाना दिश्टी पडले. ते चलयेक उदकांतल्यान भायर काडून लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. मात हॉस्पिटलांत हाडच्या पयलीं त्या चलयेक मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. पुलिसांनी घडणुकाथळ वचून घडणुकीचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. संदीप कुमार के साथ में भेजा था मैंने बीच पे 6:30 बजे बच्चों को ढूंढने के लिए. मैंने कहा था इनको पानी में नहीं जाने देना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. कहीं ठीक है और इनको आधे घंटे में वापस लेके आना है. कहीं ठीक है. फिर उसके बाद मैं अपनी दुकान पे काम कर रहा था. फिर बाद में फ़ोन आया 1 घंटे के बाद कि लड़की नहीं मिल रही है. तो मैंने अपना शॉप बंद किया. बंद करने के बाद तुरंत ढूंढने को गया. फिर 2 घंटे तक मैं पानी में ढूंढता रहा. मुझे मिली नहीं. आप भी बीच पे थे? हाँ, मैं भी बीच पे ढूंढने के लिए आया जब मुझे फ़ोन आया था. आपको फोन आया था कि फ़ोन आया था बेटी गुम हो गई है, मिल नहीं रही है. किसने फोन किया था आपको? फ़ोन संदीप कुमार ने किया था, मेरे साथ काम करता है वो. उसने मुझे फ़ोन किया था. उसके बाद मैं गया, ढूंढा, देखा बहुत. 2 घंटे ढूंढा मैं. मेरे काफ़ी दोस्त थे, ढूंढ रहे थे सब लोग. नहीं मिला. फिर थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद, फिर काफ़ी दूर जाने के बाद फिर उधर पाया. तब बच्चे की सांस चल रही थी. जब मैं गया तो उन्होंने बोला सबने मर गया. जब मैंने उसको हाथ लगाया, उसको ठोका, तो मैंने कहा जिंदा हो. उसको चेंज किया. फिर हॉस्पिटल में आया. फिर मैं यहाँ पे आया. आने के बाद बोल दिया डेड हो गया. किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसमें? संदीप कुमार को जिम्मेदार मानते हैं. आम्ही असा सध्या कांदोलीम PHC सेंटरान आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आताच अशी खबर कळ्ळ्या की 7:30 ते 8 वरांचेर एक 6 वर्साचे माणकुलेक जे चेडूं आसा हे खंय तरी ड्रावन जाल्ल्याची खबर बागा एंडा कडेन अशी खबर येयल्ली आसा. जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी आमकां अशें कळ्ळें की हे जे 6 वर्साचे चेडूं आसा ते आपल्या फॅमिली वांगडा बिचाचेर बागा हांगासर भोंवपाक येयल्ले. जे वांगडी आशिल्ले ते एका फॅमिली मेंबराक एक कोणाचो फोन येयलो आनी फोनार उलयता तेजी खंय तरी त्या चेडवा वयली नजर गेली. जे चेडूं आसा 6 वर्साचे ते उदकांत खेळटा आसतना खंय तरी ते फुडें पावले आनी अचानक ते ड्रावन जावपाक लागले. थंयसरले जे घटनाच्या जाग्या वयले जे काही लोकल आशिल्ले, काही ट्युरिस्ट आशिल्ले तेंच्यांनी ही गोश्ट पळयली आनी तेंच्यांनी कलंगूट पुलिसांक खबर केली. त्याची त्या 6 वर्साचे चेडवाक शोधाशोध करपाक सुरवात जाली. थंयसर पिल्यांचे जे फायर आसात ते घटनास्थळी पावले आनी कलंगूट जे पुलीस आसात ते सध्या थंयसर पावले आनी त्या चेडवाक खंय तरी सोदपाक सुरवात केली.
फुडें वचून खंय तरी एक 2.5 ते 2 किलोमिटरा वयर जेन्ना हे चेडू जे आसात ते खंय तरी ल्हारां बरोबर उदका वांगडा खंय तरी ट्युरिस्टाच्या पांयाक आढळ्ळे तेन्ना ट्युरिस्टांनी त्या चेडवाक वयर काडले आनी पुलिसांच्या हातीन दिले. थंयसर तेंच्यांनी पिलेन फायर तशेंच कलंगूटच्या पुलिसांनी त्या चेडवाक CPR दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी CPR दिता दिता खंय तरी तेंच्यांनी त्या चेडवाक टॅक्सी एक आपयली आनी त्या टॅक्सीन घालून कांदोली PSC सेंटरान उपचारा खातीर हाडले. जेन्ना त्या माणकुल्या चेडवाक जेन्ना उपचार करता आसतना डॉक्टरांनी सध्या मृत्यू घोशीत केल्लो आसा. सध्या त्या चेडवाची फॅमिली तशेंच पिलेन फायर आनी कलंगूटचे पुलीस जे आसात ते हांगासर PSC सेंटरान इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर पाविल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. चोरी केल्ल्या प्रकरणात केपे पुलिशेन 3 बायलां मदल्या एके बायलेक अटक केल्या. जया बटगुजर अशें ह्या दुबावीत बायलेचें नांव आसा. पुलिशेन तिचे कडल्यान मुदी आनी सरपळी जप्त केल्या. 3.5 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्ती 3 बायलांनी फारावन व्हेल्ल्यो. भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हरपाचो प्रकार CCTV कॅमेरातूय कैद जाल्लो. देखून 2 म्हयन्या उपरांत एके बायलेक पुलिशेन अटक केल्या जाल्यार उरिल्ल्या 2 बायलांचो सोद सुरू आसा. आमी आसा केपे पुलीस स्टेशना कडेन आनी आज एक अपडेट आसा ती म्हणल्यार जी 22 मार्चाक भवानी ज्वेलरी शॉप केप्यां जे मार्केटां आशिल्लें थंय ती जी बायल मनीस आसा तेणी खंय तरी त्या शॉपाक भितर सरून अरावंड 3.5 लाखाची ज्वेलरी चोरून व्हेल्ली. म्हणटरी हे इन्व्हेस्टिगेशन खंय तरी केपे पुलीस करताले पूण तेंचो आस्पाव लागनाशिल्लो. पूण मागीर हे इन्व्हेस्टिगेशन मुखार व्हरतना खंय तरी तांकां जे एक्यूज आसा जी लेडीज आसा तेंची खंय तरी हिंट मेळ्ळें जे केरला पुलिसांनी ते एक तिनी जे एक्यूज आसा तेंचे आधार कार्डाचेर तेंची वळख मेळ्ळी. तेजे नंतर एक तिनी जी एक्यूज आसा तेंचे आधार कार्डाचेर तेणी चौकशी करपाक चालू केली. मागीर ती चौकशी फुडें व्हरपाक तांकां खंय तरी जी एक्यूज आशिल्ले त्यांचे लोकेशन ट्रॅक जाले आनी ते मागीर महाराष्ट्राक ज्या जाग्यार ती रावतात अमरनाथ ती एरिया महाराष्ट्रान थंय खंय तरी तांकां ते एरियेन ती तिगांनीच महाराष्ट्राच्या तिगांनी इन्वॉल्व आसा म्हणून कित्याक जी एक्यूज आशिल्ली ती हेची पयलीं बी चोरयेच्या केसींक तांचो रिकॉर्ड आशिल्लो ते केरला पुलिसांनी म्हायती दितना केपे पुलिसांक म्हायती लोकल महाराष्ट्रा पुलीसचे तेंचे थ्रू तांकां एक एक्यूजाक अरेस्ट करपाक यश मेळ्ळें आसा. पूण 2 एक्यूज आसा ती खंय तरी मेळूना. पूण एक एक्यूजाक गेल्या शेनवारा तेणी हाडलेले आसा जी लेडीज आसा आनी सध्या फुडलो तपास चालू आसा. तिनी एक्यूज आसा ते मोबायल यूज करना तेका लागून खंय तरी तांकां हो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक टायम लागलो. पूण जे आधार कार्डाचे एड्रेसान थ्रू ते एरियाक पावून एकट्या एक्यूजाक तेणी अरेस्ट केल्ले आसा. हांव केपेच्यान गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. कोणी घर देता का घर हो डायलॉग तुम्ही आयकलोच आसतलो. फामाद मराठी नाटक नटसम्राट नाटकांतलो हो डायलॉग केन्ना तरी तुमच्या कानार पडलोच आसतलो. पूण हांगासर गजाल मातशी वेगळी आसा. असोच कांयसो प्रसंग सांग्यार वालकिनी वाठारांत रावपी रमेश तुकाराम नायकाचेर आयला. 74 वर्साच्या ह्या जाणटेल्याक कोणाचोच आदार ना. पळयात ताची काणी. देवाचे सोडले लास्ट देवाचे पासून देवा सोडलो. आवयने हांव दोगांय एकटलो तिचे वर्स पयलेली तेन्नाच्यान आराम लागलो. कुणी घर देता का हो घर हो फामाद मराठी नाटक नटसम्राटांतलो डायलॉग दर एकल्यान आयकलोच आसतलो. थंय हो प्रसंग फकत नाटकापुरतो मर्यादीत आशिल्लो. पूण सांगेच्या बालकिणी वाठारांतल्या रमेश तुकाराम नायकाच्या बाबतींत खऱ्यांनीच कोण घर दिता काय घर अशी म्हणपाची पाळी आयल्या. 74 वर्साचो रमेश आपल्या पुर्वजांच्या भाटांत एकलोच रावता. ना घर ना दार ना फामिली ना बायल ना भुरगीं. आदार कसलोच ना. ना काम ना धंदो. जगपाचें कसलेंच साधन ताचे कडेन ना. आपल्या भाटांत पत्रो घालून एका ल्हानशा खोपीत तो रावता. जगपा खातीर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत ना. पूण सांगतलो कोणाक? आदार मागतलो जाल्यार लागींचो कोणूच ना.
शेजारी केन्ना केन्नाय जेवण दितात, भाचो केन्नाय फावट मारून वयता. पळयात हो खासा रिपोर्ट. आवय मेली मागीर हांव एकटो गेलो. लग्न जालें ना. लग्न हेका लागून भंय हांव तुज्या विचाराक आसना आहलो. एक 10 वर्स भितर सोंपता आहलो. भाचो फक्त म्हाका तांदूळ दिता. बाकी हांव कोणा कडेन मागून कितें हाडटा. आता तुम्ही रावता ते तुमगेलें काय दुसऱ्या हितूर रावता? हांव नावार पूण नावार जावं ना. हांगा न्हिदता रातचो. सकाळी लांकडें बरकतालो आहा. तुमकां हांगा जनावरांचो बी भंय दिसना? जनावरां म्हाका भिता पळोवपाक. पयशे कांय ना, कोणा कडेन मागून हाडटा अशें. आतां अशें तुमी कितले वर्स जाले आसा हांगा? हांगा 1967 साकून आसा. तूं पयलीं काम करतालो? आसलो म्हणल्यार सारकें काम न्हू, डेमा बी काम ते प्रायवेट न्हू तें पायनेर ती बरोबर कंपनी न्हू. कितें काम करताले? सुपरवायझर तेन्ना ते 12 रुपये पगार. कितलो? 12 रुपये. आवय आनी हांव दोगांय एकटे राव. हां. ती सादारण 30 वर्स पयलेली. जेन्नाच्यान हांव रांदपाक लागलो. देवाचे सोडले लास्टाक, देवाचे पासून देवा सोडलो. जाणटेपणाक लागून काम करप लेगीत रमेशाक शक्य ना. ताका लागून पोटा खातीर अन्न हाडटलो जाल्यार पयशे ना. मागतकीर आपल्या गांवांतले लोक जेवण दितात अशें तो सांगता. ताची परिस्थिती पयली जाल्यार कोणाकूय काकूट येतली. तो 12th पास जाल्लो आसा, पूण तेजें काम नाशिल्ल्यान पयलीं काम करतालो, मागीर खंय तरी काम गेल्ल्यान तेजी परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ल्यान हे एरिया पंचायत पळय तेणी लक्ष दिवपाक जाय हेचेर की जे कोण सिनियर सिटीजन तांकां अत्यंत गरज आसा, तांकां ह्या मनशाक खंय पावोवपाची इम्पॉर्टन्स आसा. पूण कितें आसा, तेणी सांगलें येतात आपल्याली वास्तूच करता, पूण जे तांकां मेळपाक जाय ते योग्य टायमार मेळना. मोरल सपोर्ट जाय तेंचे सोयऱ्या कडल्यान, नाजाल्यार लोकल जी ऑथॉरिटी आसा त्यांनी हेजेर ह्या मनशाचेर जे खंय तरी तेगेलो टायम आसा 74 years खंय तरी लक्ष दिवन ताका आदार दिवपाची गरज आसा. वालकिनी सांगेच्या कृष्णानंद पेडणेकर. बांबोळे मिलिटरी कॅम्पा फाटल्यान आशिल्ल्यो बेकायदेशीर झोपड्यो अजून थंयच आसात. ह्यो झोपड्यो मातये भरवण करच्यो म्हणून उच्च न्यायालयान आदेश दिवन लेगीत पंचायतीन आदेशांक पाळो दिल्लो ना. हे विशीं सोमारा सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान पंचायत संचालनालयाच्या उपसंचालकाक भेट दिवन निवेदन सादर केलें. बेगोबेग जर ह्यो झोपड्यो थंयच्यान मातये भरवण केल्यो नात जाल्यार पंचायतीन परिणामांक तोंड दिवपाक तयार रावचें अशी शिटकावणी आमदार विरेशान दिल्या. आमी आयज डिओपी डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिटी हळदणकर आसा तांकां मेळपाक येयल्ले, पण ती आयज हांगा नासली. सो आमी डेप्युटी डायरेक्टर जो पांगम आसा तांकां वचून मेळ्ळे आनी जो डिमांड आसा तुमकां खबर आसा की 2 जे मेजर इश्यूज चालू आसले सांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सीन बांबोलीम गांवांत कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायती अंडर. ते म्हणजे एक पयलो आसलो तो रिटेनिंग हॉल जी बांबोलीम ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जी बांबोलीम बिचाचेर बांदता तेका, आनी दुसरो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो आसलो. सो दोनी जे हें आसा ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर जी आसा ती काडलेली आसा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटांनी काडलेली आसा. सो आमी तांकां विचारपाक गेल्ले की आजून पर्यंत जी कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आसा हेंच्यांनी आजून पर्यंत ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर कित्याक काडूंक ना, हें एक जालें. आनी दुसरो मेजर जो इश्यू आसा तो म्हणजे जे हर्ट्स जे आसा जे कुर्का बांबोलीम कालावलीम विलेज पंचायतीनूच सेम पंचायतीन आसा, मिलिटरी कॅम्प जो आसा मिलिटरी कॅम्पाच्या फाटल्यान सायडीकूच तेकोन खुबशे हर्ट्स आसा, मायग्रंट्सांचे हर्ट्स आसा आनी ते हर्ट्स बांदून तांकां इनलिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इनलिगल तांकां वॉटर कनेक्शन हें दिल्लें आसा. रोड सायड टचिंग आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सद्याक जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा, हायकोर्टान सोमोटो घेवन हेंचेर एक्शन घेवची, ही डेमोलिशन करची म्हणून हें सांगलेलें. सो आमी आयज मेमोरेंडम दिल्लें आसा. हेजे पयलूय 2022 हांवें मेमोरेंडम दिल्लें की हें जें आसा तें डेमोलिशन जावचें म्हणून, कित्याक हेका ऑलरेडी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर आसली ह्या सेम हट्साक आनी ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूच काडलेली. तुम्ही पळयता आसतली ही ऑर्डर जी आसा ती 2002 काडलेली. 16/11/2002 इन्वर्ट जाल्ली. सो तेन्ना 2002 ती ऑर्डर काडलेली. सो नोव्हेंबरान ऑर्डर काडलेली. सो ती ऑर्डर आसून बसून हे डेमोलिशन ह्या हट्साचे जे आसा मायग्रंट हट्साचे हे डेमोलिशन जावना. तेकाच लागून आमी आयज परत येयले. अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर आसा की गोंयकारांक काय दवरिना आनी गोंयकारांची घरां जी आसा ती पयलू मोडपाक येता.
गोंयकारांची शॉपां आसा ती पयलीं मोडपाक येता. रोड सायड म्हणटा गोंयकारांची उडयता. तुम्ही पयला आरपोरा कशी रोड सायड म्हटली उडयली, नेरूल पळया रोड सायड उडयली. तो हॉटेल येता त्या हॉटेलाक बिंदास थंय चालू आसा. सो हे समज आसा आनी नाल्यार ही कित्याक उडयना. ही रोड सायड आसा, मिलिटरी कॅम्प आसा, जो नॅशनल इन्स्टिट्यूट म्हणटा आमी, डिफेन्स इन्स्टिट्यूट, जेका खरें म्हटल्यार सगळ्यांत चड सेक्युरिटी आसपाक जाय. थंय तेच्या सायडीक म्हटल्यार ती वॉल कनेक्टेड हे हट्स आसा. हे कित्याक लागून डेमोलिशन जायना. आयतारा सांजेर कांपाल वाठारांत एलपीजी गॅस पायपलायनींतल्यान लिकेज जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान एलपीजी गॅस एजन्सीक कळीत केलें आनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कसलीच जिवीतहानी जावना. 17:31 वरांचेर कॉल आयलो, रनिंग कॉल, सेईंग की एलपीजी गॅस लायन आहा ती लिकेज जाला आनी उदक पेटला. सो इमिजिएटली आमी पणजेची गाडी टर्न आउट केली. ते पावन आमी विथ द हेल्प ऑफ डिलिव्हरी होत उदक जावन एक्सटिंग्विश केलो, कोणाक काय हार्म ना. सायमल्टेनियसली आमी एलपीजी गॅस एजन्सी आसली तांकां कॉल दिलो. ते येवन तेंच्यांनी मागीर तांचो मॅनेजर मेहंदी कमल म्हणून त्या स्पॉटार येयलो विथ इज ड्युटी थ्रू, आनी तेणी जे आसले ते लिकेज आसले ते स्टॉप केले. हय, म्हणजे कोणाकूच काय बी अशें जावंक ना. काय जावं ओके. चड उजो पेटिल्लो बीन अशें कितें? म्हणजे तितलो ना, आसलो सादारण आसलो. ओके. हांव काय नासलें, गाडीक काय नासलें. ओके. म्हणजे इमिजिएटली तुमी येवन उदक एक्सटिंग्विश केलो विथ द हेल्प ऑफ वॉटर. ओके. आनी कितें नुकसाण बीन अशें काय जावंक ना? लॉस कांयच ना. मोले आउटपोस्टाचेर आशिल्लो सुलभ शौचालय सामकोच वायट स्थितींत आसा. गोंय कर्नाटक शिमेवयल्यान प्रवास करपी पर्यटकांची बरीच गैरसोय जाता. ह्या शौचालयांत उदकाची पुरवण लेगीत सारकी जायना अशी बायल पर्यटकांची कागाळ आसा. तेन्ना ह्या समस्ये विशीं बेगीनूच उपाय काडपाचें आश्वासन मोलेच्यो सरपंच सुहास गांवकार हांणी दिलां. शौचालय आसा ते बॉर्डरीचेर म्हळ्यार आमचे चेक पोस्ट आसा थंय आसा. सो ते लोकलांक काय यूज जायना, तेजो लोकल चड कोण यूजूय करना. ती चडशी गरज तांकां टुरिस्टांची. सो ती कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या ती आमकां काय खबर ना, कित्याक ती चड केन्ना केन्ना बंद आसता, केन्ना केन्ना चालू आसता, केन्ना कोण सांगता न्हू येवन. आनी ती चडशी टुरिस्टांक यूज पडटा थंय. चडशी उदक नासता म्हणटा ते कितें जालां उदकाचें बील बी कितें? उदक नासता म्हटल्यार कितें जालां, आमच्या मोल्या आतां मे म्हयन्यान बीन तशें कितें उदकाचे चडशे त्रास जाता. आनी आतां जायकाचो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा त्या कारणान उदक पावतलें थंय. हेज्यान फुडें अशें आयकता की तेंच्यान बंद केलां अशें आयकता, बील भरूना म्हणून कितें तरी. ते आमकां काय हें ना. आतांच आमी लास्ट गेल्या विकान तेच्या पयलीं 8 दिसां पयलीं एक इन्स्पेक्शन केल्लें. तितून आमचो आमदारूय आसलो, PWDचे थोडे हे आसले. तेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना ती टॉयलेटी बाबतींत उलयल्ले. सो आमदारान सांगलें की बेगीनच्या बेगीन न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय ना जाल्यार सकयल कित्याक रस्तो जावपाचो आसा त्या रस्त्याकूय ती वचपाची आसा तेवटेन तेन्ना. सो तेजेर बेगीनच्या बेगीन तोडगा काडटलो अशें म्हणून सांगलां. आमी मोल्या बॉर्डरीचेर आसा, जे जाग्यार शेवटची बॉर्डर म्हणून ती मोले आउटपोस्ट आसा, त्या जाग्यार एक सुलभ शौचालय आसा. हे सुलभ शौचालय विक्टोरिया फर्नांडीस जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर आसलेली तेन्ना तिच्या हातीन हांगा इनॉग्रेशन जाल्लें. आनी तेन्ना आमदार आमचो विनय तेंडुलकर आशिल्लो. आनी 2020 6 मार्च 2020 हेचे हांगा इनॉग्रेशन जाल्लें. पूण आतां तेजी अवस्था पळयली जाल्यार ते कांयच ना. सगळे टॉयलेट हांगा मोडलेले अवस्थेंत आसा. दुसरें म्हणल्यार उदक ना. हे बंद आसपाक कारण म्हळ्यार हे जे उदकाचें बील जे डिपार्टमेंटान भरपा जाय आसलेलें ते डिपार्टमेंट भरिना. आनी हांगा जे भायल्यान जे ट्युरिस्ट येता, गोंयांत येवपा येता आनी फस्ट तांकां सुलभ शौचालय टॉयलेट मेळटी, पूण तेजी दुरवस्था जाल्या. खंय कोण मनीस ना, कांय उदक ना, कांय ना. पूण हांगा ज्यो ट्युरिस्ट म्हणून ज्यो महिला येता, महिलांची भरपूर कुचंबणां जाता. एक जे दादले मनीस जाल्यार ते खंय कितें करूं शकता, पूण ज्यो हांगा महिला येता तेंची कुचंबणां जाता. आनी हांगा जवळ हांगा आउटपोस्ट आसा आनी थंय बी महिला कर्मचारी काम करता, पूण तांकांय टॉयलेटीक खंयचोच टॉयलेट उपयोग करूंक मेळना. जे आउटपोस्ट आसा थंय बी टॉयलेट ना. पूण तांकां जवळ जवळ एक 10-20 मिनटाची हे सुलभ शौचालय आसा. पूण त्या सुलभ शौचालयाची जी दशा जाल्या ती पळयली जाल्यार हांगा कोणूच हांगा फुडें येवचें ना. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन.